गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। पिकावळींचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा। तशेंच कांय घरांचे बऱ्या प्रमाणात लुकसाण जाला। जून ते सप्टेंबर मेरेन मॉन्सूनाचो पावस पडला जाल्यार ऑक्टोबर सावन पावस पडला तो पोस्ट मॉन्सून आसा। मॉन्सून उपरांतचो पावस सादारणपणान गडगड आनी वादळाच्या रुपांत येता आनी विशिष्ट वाठारांचेर परिणाम करता। मोंथा चक्रीवादळ आनी अरबी दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो ह्या दोन कारणांक लागून ह्या वर्सा ऑक्टोबरांत पावस पडला। बुधवारा गोंयांतूय ह्या पावसांत लोकांक जोडून काडले। पूण बेरेस्तारा पावस उणो जावपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ नहुष कुलकर्णीन उक्तायला। हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण खर चक्रीवादळ मोंथा फाटल्या 6 वरांत वायव्येक वराक सुमार 10 किलोमीटर वेगान वचून चक्रीवादळांत रुपांतरीत जाले। बुधवारा सकाळी विजयवाडा शाराक उटंगराचो पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याचो फटको बसलो। चक्रीवादळाक लागून जायतीं झाडां मुळांतल्यान हुमटून पडलीं। काकीनाडाच्या दक्षिणेक आशिल्ल्या अस्तंत गोदावरी जिल्ल्यांतल्या नरसापूर लागसार आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेगेर रातभर मोंथा चक्रीवादळ आयिल्ल्यान जायत्या रस्त्यांचेर पावसाचें उदक सांठोवन हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली। दर्यादेग हुपल्या उपरांत फाटल्या 6 वरांत हे वादळ वराक 10 किलोमीटर वेगान वायव्येक गेले आनी दुबळे जावन चक्रीवादळांत रुपांतरीत जाले अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केलां। मोंथा चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशाच्या लागसरच्या दर्या देगेचेर पाविल्ले आसा। ताका लागून दक्षिणेकडल्या वाठारांत मोडतोड जाल्ली आसा। हाचो परिणाम लागसरच्या ओडिसांतूय दिसून आयला। ओडिसांत लेगीत उण्यांत उणे 50 जिल्ल्यांत दिसपट्टी कामां विस्कळीत जाल्या। म्हजें घर येवजणेचो फकत भायल्या लोकांक फायदो जातलो म्हणून विरोधक बोवाळ घालतात, पूण अर्जाचें वांटप करतना आमकां फर्नांडीस, नायक, गावडे, फातर्पेकार हे लोक सांपडटात। ताका लागून हातूंतले भायले लोक कोण ते विरोधकांनी दाखोवन दिवचे म्हणून मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयले। आमी घरां कायदेशीर करतना धर्म आनी जात पळोवन करिनात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान म्हटलें। म्हजें घर येवजणे खाला कुंकळेच्या लोकांक अर्जाचें वांटप केलें त्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयताले। म्हजें घर येवजणे खाला जेन्ना आमी घरां वाडटात तेन्ना फातर्पेकार, नायक, फर्नांडीस अशा आडनांवाचे लोक आमकां सांपडटात। तेन्ना भायले कोण आनी भितुरले कोण हे विरोधकांनी दाखोवन दिवचे अशें आव्हान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केलें। वीज दरवाडीच्या मुद्द्याचेर वीजमंत्री सुदीन ढवळीकरान मारिल्ल्या यू-टर्नाचेर आपान खर टिका केल्या। 900 कोटी रुपयांचे स्मार्ट मिटर बसोवप हो एक घोटाळो जावन आसा असो आरोप आपाच्या फुडाऱ्यांनी केलो। उत्तर प्रदेश, बिहार सारकिल्ल्या राज्यांनी स्मार्ट मिटराची गरज आशिल्ली कारण तांचे कडेन आजून पोरणे एनालॉग मिटर आशिल्ले। मात गोंयांत आमचे कडेन पयलीं डिजिटल मिटर आशिल्ल्यान स्मार्ट मिटर बसोवपाचेर 900 कोटी रुपया खर्च करपाची गरज ना। भाजपान पयलीं गोंयच्या जनतेक 24 तास वीज पुरवण आनी 300 युनिट फुकट वीज दिवची अशी मागणी आपान केली। कुख्यात अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिमाचो लागचो सहकारी दानिश मर्चंटाक मुंबयच्या गवळी वखदां विरोधी पंगडान गोंयांत धरलो। गवळी वखदां तस्करी प्रकरणात ताका अटक जाल्या। मुंबयचे गवळी वखदां विरोधी पथक ताका गोंयच्यान मुंबय घेवन गेले। मुंबयच्या गवळी वखदां विरोधी पंगडान कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो लागचो सहकारी दानिश मर्चंट हाका गोंयांत अटक केलेली आसा। दानिश मर्चंट हाका दानिश चिकना अशा ह्या नावान वळखतात। दानिशाक गवळी वखदां तस्करी प्रकरणात अटक जालेली आसा। दानिश मर्चंट गोंयांत आशिल्ल्याची खबर मुंबयच्या गवळी वखदां विरोधी पंगडाक मेळिल्ली। त्या प्रमाण खासा गोपां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत मुंबयच्या गवळी वखदां विरोधी पंगडान गोंयां येवन हणजूण पुलिशेच्या मजतीन ताका धरिल्लो आसा।
हणजूण वाठारात नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवपी एकल्याक पुलिशेन अटक केली, तशेंच ताची कार लेगीत जप्त केल्या. फाटले 6 म्हयने जाले हणजूण वाठारात एका कार चालकान ही धुमाकूळ घातिल्ली. ही कार बरोच बोवाळ करताली, आवाज प्रदूषण करीत ही सगळ्यांक त्रास दिताली. ही खाजगी कार दिल्लीच्या एका पर्यटकाक भाड्याक दिल्ली. कार चालक वाहतुकीचे नेम फाट्यार मारून गाडी चलयतालो. गाडयेच्या आवाजाक लागून लोकांक बरे त्रास जाताले. हो पर्यटक वेग मर्यादा पाळिनाशिल्लो. लोकांनी जायते फावट ह्या कार चालका आड पुलिशेंत कागाळी केल्ल्यो. लोकांच्या कागाळींची दखल घेवन निमणे कडेन पुलिशेन ह्या कार चालकाक धरलो. ताची कार लेगीत जप्त केल्या. चिवार हणजुणा वाठारात सिवरेजीचो एक व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. हॉटेलांतल्या सिवरेजीचें उदक फाटल्या 10 म्हयन्यांसावन मुखेल रस्त्याचेर व्हांवता. ह्या फाटभुंयेर ह्या हॉटेला आड थळाव्यांनी पंचायत आनी भलायकी खात्यांत कागाळ दाखल केली, तरी लेगीत कांयच कारवाय करूंक ना अशें थळावें सांगता. तशेंच ह्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान गाडयो पासार जाता तेन्ना कुशीकच्या घरांचेर हे उदक शिपडटा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. ह्या सिवरेजीच्या उदकाक लागून थळाव्यांक बरे त्रास जाता. हॉटेलांतले सिवरेजीचे उदक फाटले 10 म्हयन्यांसावन मुखेल रस्त्याचेर व्हांवता अशें थळावे सांगतात. ह्या फाटभुंयेर ह्या हॉटेला आड थळाव्यांनी पंचायत आनी भलायकी खात्यात कागाळ लेगीत दाखल केल्ली, तरी लेगीत कांयच फायदो जावंक ना अशें थळावे सांगता. तशेंच ह्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान गाडयो पसार जाता आनी कुशीकच्या घरांचेर हे उदक उसळटा. बेकायदेशीर कोकेन बाळगुपाच्या प्रकरणात ओशेल शिवोले रावपी कॅमरूनच्या नागरिकाक हणजूण पुलिशेन अटक केल्या. 44 वर्साचो जूड भोवसारी अशें ह्या कॅमरून नागरिकाचें नांव जावन आसा. ह्या प्रकरणात हणजूण पुलिशेन ओशेल शिवोले वाठारात धाड घालून 1.10 लाखांचो 10.53 ग्रॅम कोकेन तशेंच 6.81 लाख रोख रक्कम जप्त केल्या. शेतां बुडली, 4 गोटे मेळपाची आस्त लेगीत आतां मातये भरवण जाल्या. अंदू तोंडात निवळ लेगीत पडचो ना अशी खंत मयेचे शेतकार उक्तायतात. पावसाच्या सावाराक लागून मये सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली शेतां बुडून आडवी जाल्ल्यान भातांक कोंब फुटपाक लागल्या. ताका लागून शेतकारांनी नाराजी उक्तायला. एका वाटेन पोस्ट मॉन्सुनान पावसान ऑक्टोबरांत हाजिरी लायली गोंयांत, त्याच बरोबर मोन्था चक्रीवादळाक लागून गोंयांत नेटाचो पावस पडटा. गोंया सयत हेर राज्यांनी लेगीत पावसान धुमाकूळ घातिल्लो आसा. ताका लागून शेतकारांचेर हावळ आयिल्ली आसा. ह्या पावसाक लागून मये तशेंच दिवचलच्या वाठारांतल्या शेतकारांचेर लेगीत हावळ आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. शेतां बुडल्या खंय, 4 गोटे मेळपाची आशिल्ली ती सुद्दां आस्त ना. आतां निवळ खावपाक लेगीत आमकां परवडचें ना अशें लोक म्हणटात. शेतकारांनी नाराजी उक्तायला. अंदू तोंडात निवळ लेगीत पडचो ना अशी खंत मयेचे शेतकार उलोवन दाखयतात. पावसाच्या सावाराक लागून मये सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली शेतां आडवी जाल्या. गोंयांत सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली. ह्या पावसाच्या सावाराक लागून लोकांच्या कपलार हात मारपाची पाळी आयल्या. दिवचलच्या सप्तकी बाजारात लोक कमी आशिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर बरोच परिणाम जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जाल्यार दुसरे वटेन सालेली 70 गांवांत एका घराचे पाखे कोसळिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालां खंय. आंध्र प्रदेशात मोथा चक्रीवादळाक लागून लोकांची जीण सगळ्या विस्काटोवन सोडिल्ली आसा. ह्या चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेशांतल्या कोनासीमा जिल्ल्यांतल्या एका बायलेचोय बळी गेला. असो सावार ह्या मोन्था चक्रीवादळाक लागून पावसान वेगवेगळ्या राज्यांनी घातिल्लो आसा. ताका लागून कितल्याशाच लोकांक ह्या पावसाचो फटको बशिल्लो आसा.
गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। पिकावळींचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा। तशेंच कांय घरांचें लुकसाण जाल्ल्याचें मुखार आयलां। जून ते सप्टेंबर मेरेन मॉन्सूनाचो पावस पडला जाल्यार ऑक्टोबर सावन पावस पडला तो पोस्ट मॉन्सून आसूं येता। मॉन्सून उपरांतचे पावस सादारणपणान गडगड आनी वादळाच्या रुपांत येता आनी विशिश्ट वाठारांचेर परिणाम जाता। मोन्था चक्रीवादळ आनी अरबी दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो ह्या दोन कारणांक लागून ह्या वर्सा ऑक्टोबरांत पावस पडलो। बुधवारा गोंयांतूय ह्या पावसान लोकांक जोडून काडले, पूण बेरेस्तारा पावस उणो जावपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ नहुष कुलकर्णीन उक्तायला। सोरो पिवन रस्त्यार धुमशणां घालपी एका दादल्याक पुलीस स्टेशनांत व्हरून मडगांव पुलिशेन बरोच बडयलो। संबंदीत व्यक्तीच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तो सध्या जीएमसीत उपचार घेता। ह्या प्रकरणा खाला मडगांव ड्युटेर आशिल्लो पुलीस उपनिरीक्षक निलेश शिरवळकाराक निलंबीत केलेलो आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान दिली। मोल्या 70 केसरकर वाडा वाठारांतल्या शशिकांत केसरकर हांच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो, मात घराक उजो लागिल्ल्यान घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। सुदैवान कोणाकूय जिवीत हानी जावंक ना। उपरांत ह्या घडणुकीची म्हायती थळावी आमदार डॉ. देविया राणे हांकां मेळ्ळी तेन्ना तिणें मजतीचो हात घरधन्याक दिलो। सांखळे नगरपालिका वाठारात सौर ऊर्जा मिशन चालीक लायतले। ह्या उपक्रमा खाला पालिका वाठारात लोकांच्या घरांचेर सौर ऊर्जा पॅनल आणि किट बसोवपा खातीर लोकांचे पंगड तयार करतले अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें सांगले। ह्या संबंधी लोकां वांगडा बसका घेतले। सौर ऊर्जा प्रकल्पांतल्यान लोकांचे सरकाराक फायदो जावचो म्हणून यत्न करतले। ह्या उपक्रमांत सांखळेच्या नागरिकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू आणि उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरयेकर हाणें केलां। सांखळे रवींद्र भवना प्रमाण गोयच्या दर एका सरकारी खाजगी कार्यालयांत तशेंच सरकारी आणि खाजगी शाळांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हो उपक्रम चालीक लावपाक जाय। ह्या उपक्रमाक लागून भुंयगत उदकाचो सांठो वाडोवपाक मजत जातली, तशेंच हाचो फायदो बोरवेलांक जातली अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले। रवींद्र भवनात ह्या उपक्रमाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री सुभाष उलयतालो। ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेठ, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। सांखळे रवींद्र भवना प्रमाण गोयच्या दर एका सरकारी तशेंच खाजगी कार्यालयां तशेंच खाजगी शाळांनी लेगीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हो उपक्रम चालीक लावपाक जाय। ह्या उपक्रमाक लागून भुंयगत उदकाचो सांठो वाडोवपाक मजत जातली, तशेंच हाचो फायदो बोरवेलांक लेगीत जातलो अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान उलोवप केलें।
वास्को शारांत आशिल्ले घाणयारे उदकाचे पंपिंग स्टेशन 3 दीस बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांक बरो त्रास सोंसचो पडिल्लो आसा। पंपिंग स्टेशनाची दुरुस्ती आनी देखरेख करपाक सरकार अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसचो फुडारी नंदादीप राऊत हाणें केला। घाणयारे उदकाचे पंपिंग स्टेशन बंद आशिल्ल्यान घाणयारे उदक न्हंयेत आनी तळयेत सोडटात, ताका लागून वाठारांत वास मारपाक लागला। देखून हाचो लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। हो प्रश्न सुटावो करूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम विभागाचेर मोर्चा व्हरतले असो इशारो ताणें दिलेलो आसा। वास्को शारांत आशिल्ले घाणयारे उदकाचे पंपिंग स्टेशन 3 दीस जाले बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा। ताका लागून पंपिंग स्टेशनाची दुरुस्ती आनी देखरेख करपाक जाय अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। मुंबय हांगासर चालू आशिल्ल्या इंडिया मॅरिटायम वीक 2025त भाग घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थिती लावपाचे आसा। ताका लागून मुंबय वेगवेगळ्या वाठारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वेलकम करणारे हे वोर्डिंग्स लायिल्ले पळोवपाक मेळटा। ही कार्यावळ जी आसा ती नेस्को एक्झिबिशन सेंटरांत जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक येवकार दिवपा खातीर शारभर हे होर्डिंग्स आनी बॅनर लायिल्ले आसा। ही कार्यावळ सुचारूपणान चलची ह्या खातीर वेगवेगळ्या स्थळांचेर आनी वेगवेगळ्या वाठारांनी कडक सुरक्षा वेवस्था तैनात केलेली आसा। मुंबय हांगासर चालू आशिल्ल्या इंडिया मॅरिटायम वीक 2025त भाग घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबय येवपाचे आसा। ताका लागून थंय कडक सुरक्षा तैनात केलेली आसा। काँग्रेसीची खासदार प्रियंका गांधी केरळांतल्या मलप्पुराक भेट दितली। वडक्कुमरीत नव्यानूच बांदिल्ल्या राजीव गांधी स्मारक सरकारी आयुर्वेदीक दवाखान्याचे उक्तावण ती करतली। त्या खातीर खासदार काँग्रेसीची प्रियंका गांधी केरळाक वचपाची आसा आनी ती केरळाक येवपा खातीर जय्य तयारी केरळांत चालू आशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। पुलीस प्रशासन लेगीत थंय तैनात केलेले आसा। पुलीस प्रशासनानूय सुरक्षेची कडक वेवस्था प्रियंका गांधीच्या आगमना खातीर केरळांत केलेली आसा। काँग्रेसीची खासदार प्रियंका गांधी केरळांतल्या मलप्पुराक भेट दितली। वडक्कुमरीत नव्यानूच बांदिल्ल्या राजीव गांधी स्मारक सरकारी आयुर्वेदीक दवाखान्याची ती उक्तावण करतली। त्या खातीर हांगासर कडक सुरक्षा तैनात केलेली आसा केरळाक। अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमी देवूळ बांदकाम समितीचे अध्यक्ष नुपेंद्र मिश्रा हाणें सांगले की आता अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमी देवळा लागसर हुतात्म्यांच्या उगडासाक लागून हुतात्मा स्मारक लेगीत बांदतले। अयोध्या ही प्रभू श्रीराम जन्मभूमी आसात, त्याच बरोबर जे हुतात्मा आसा तांचो उगडास करपा खातीर श्रीराम मंदिराच्या कुशिकूस किंवा त्या वाठारांत थंय हुतात्मा स्मारक बांदतले, जेणे करून हुतात्म्यांक उगडास करपा खातीर लोकांक तांची उगडास काडपा खातीर हे स्मारक थंय उबारतले। अयोध्येत श्रीराम मंदिर जे बांदिल्लें आसा त्याच धर्तरेचेर आता थंय हुतात्म्यां खातीर स्मारक बांदतले अशें श्रीराम जन्मभूमी देवूळ बांदकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हाणें सांगले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें अंबाला वायुसेना केंद्रा सावन राफेल विमानांतल्यान उड्डाण केलें असो हे ऐतिहासीक उड्डाण तिणें केलेलें आसा। फाटींच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जेन्ना केरळांत गेल्ली तेन्ना केरळांत जेन्ना ती एका हेलिकॉप्टरांतल्यान देंवली तेन्ना त्या हेलिकॉप्टराचे टायर जे आसा ते कॉन्क्रिटांत भितून शिरकले, जे हेलिपॅड आसता थंय, ताका लागून तिच्या सुरक्षा रक्षकाचेर खूबशी टिका जावपाक लागिल्ली, तिच्या सुरक्षा वेवस्थाचेर टिका जावपाक लागिल्ली जेन्ना ती केरळाक देंविल्ली एका हेलिकॉप्टरांतल्यान हेलिपॅडाचेर जेन्ना ती हेलिपॅडाचेर तिणें हेलिकॉप्टरांत लँड केलें तेन्ना तिच्या हेलिकॉप्टराचे टायर जे आसा ते हेलिपॅडाच्या कॉन्क्रिटांत रिगले आनी तेन्ना तिच्या सुरक्षा वेवस्थेचेर टिका जालेली आसा। मात्र ह्या फावटी तिणें अंबाला वायुसेना केंद्रा सावन राफेल विमानांतल्यान उड्डाण केलें।
31 ऑक्टोबराक सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या 150व्या जयंती दिसा निमतान राष्ट्रीय एकचार दीस मनयतले। ताच्या आदी गुजरातांतल्या केवडिया शारात पूर्ण ड्रेसात रिहर्सल चालू आसा, जे हे आमच्या चित्रांनी सध्या पळोवपाक मेळटा टीव्हीचेर। हाच्या वांगडाच रिहर्सलाचो एक भाग म्हणून चेतक हेलिकॉप्टरांनी सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्याचेर फुलांचो वर्षाव करतले, अशी ही रिहर्सल सध्या गुजरातात तयार आसा। 31 ऑक्टोबराक सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो 150वो जयंती दीस आसा। त्या निमतान राष्ट्रीय एकचार दीस मनयतात। ह्याच धर्तरेचेर ही पूर्व तयारी आणि सैनिकांची पूर्ण ड्रेसात रिहर्सल चालू आसा, जी आमकां सध्या पळोवपाक मेळटा। ताच्या आदी गुजरातांतल्या केवडिया शारात ही सध्या सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जयंतीची पूर्व तयारी आणि तयारी आमकां पळोवपाक मेळटा। दिल्लीतलें प्रदूषण जें आसा तें दिसान दीस उणें जावपाचें नांव घेना, दिसान दीस वाडतूच आसा। लोकांच्या श्वासाचेर धोको उप्राशिल्लो आसा। दाट धुके प्रदूषणाचे सध्या दिल्लीत पसरिल्ले आसा। दाट धुक्यांची चादर थंय पसरल्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण दिल्लीचो AQI जो आसा तो खूप वायट श्रेणीत आसा सध्या। ताका लागून उदकाचो फव्वारो मारून सध्या हे प्रदूषण जे आसा ते कमी करपाचो यत्न दिल्लीत चालू आसा। दिल्ली सध्या प्रदूषणाचे दाट धुके सगळीकडे पसरिल्ले आसा। दिल्लीतले प्रदूषण दिसान दीस वाडत आसा आणि ते कमी जावपाचे नाव घेना। ताका लागून हे प्रदूषण उणें करपा खातीर थंय उदक शिंपपाचें सध्या काम चालू आसा, जे आमी तुमकां पळोवपाक शकता। टँकरांतल्यान उदक शिंपपाचें काम चालू आसा। एका सायडीन प्रदूषण आणि दुसऱ्या सायडीन धुल्ल, ताका लागून उदक शिंपपाचें काम दिल्लीत चालू आसा। बंगालच्या खाडीत तयार जाल्ले मोन्था चक्रीवादळ आणि अरबी दर्याच्या खोल दबावाक लागून पुराय देशभराच्या हवामानात सध्या बदल जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा। वेगवेगळ्या राज्यांनी पावसान थैमान घातिल्लो आसा। गोंयांत सयत वेगवेगळ्या राज्यांनी आमकां पळोवपाक मेळटा की सध्या पावसान थैमान घातिल्लो आसा। चक्रीवादळाक लागून ओडिशाच्या गोलतपुरात व्हड पावस पडलो आणि व्हड वारे मारपाक लागले। ताका लागून थंय प्रशासनान सध्या शिटकावणी दिलेली आसा। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय। मोथा चक्रीवादळाक लागून व्हडले वारे आणि व्हड ल्हारां येवपाक लागिल्ली आसा, जाका लागून दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी हुंवार येवपाचो धोको आनीकूय वाडिल्लो आसा। लोकांक सादूरतायेचो एक अलर्ट दिलेलो आसा। सादूरतायेचो इशारो प्रशासनान दिलेलो आसा। प्रशासन सध्या हाय अलर्ट मोडाचेर सध्या आसा। बंगालच्या मध्य खाडीत तयार जावपी मोन्था चक्रीवादळाचो परिणाम सध्या आंध्र प्रदेशातल्या काकिनाडा ह्या शारात खूप जाणविल्लो पळोवपाक मेळटा, लागलेलो पळोवपाक मेळटा। मंगळारा राती जाल्ल्या व्हड पावसाक लागून हवामानात बदल जालो, पूण बेरेस्तारा सकाळ सावन व्हडले वारे ते व्हांवपाक लागले। लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो प्रशासनान दिला। आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा लागीं येवपी वादळ मोन्था ह्या खातीर लोकांक सध्या सादूरतायेचो इशारो प्रशासनान दिलेलो आसा। व्हडलो परिणाम आंध्र प्रदेशात जाल्लो सध्या पळोवपाक मेळटा मोन्था चक्रीवादळाचो। मोन्था चक्रीवादळाक लागून फकत गोंयानूच न्हय तर देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी मोन्था चक्रीवादळाचो हो परिणाम पळोवपाक मेळटा। पावसान कसो थैमान घातिल्लो आसा वेगवेगळ्या राज्यांनी। फाटल्या दिसांनी आमी पळयताले उत्तर भारतात पावसान जोरदार हाजेरी लायिल्ली, मात्र आतां जी पावसान हाजेरी लायल्या ती फकत ह्या मोन्था चक्रीवादळाक लागून। बंगालच्या खाडीत तयार जाल्ले मोन्था चक्रीवादळाचो परिणाम देशभरातल्या जायत्या राज्यांनी जाणवपाक लागलाच। मजगतीं हैदराबादाच्या हवामानात लेगीत व्हडलो बदल जाल्लो आसा। हिस्पा भायर काळोख हैदराबाद हांगासर पसरलो, जणू की रात्रूच जालेली आसा। काळोखूच जालेलो आशिल्ल्याचे लोक सांगपाक लागले। व्हडा प्रमाणात पावस थंय पडटा। जायत्या जिल्ल्यांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायला। त्याच बरोबर बेरेस्तार मेरेन गोंयांत पावस कमी जातले अशें हवामान खात्यान सांगिल्लें आसा।